70न 4 वाघांचो खून करून वाघांच्या नाखटांची तस्करी केल्ल्याच्या दुबावान रान खात्यान 3 जाणांक धरून पुलिशेन दिल्यात। बेरेस्तारा दीस गोंय प्रदेश काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी रान खात्याच्या अधिकाऱ्याक घेराव घातलो। 4 वाघांक मारीसर रान खात्याचे अधिकारी करताले कितें, तांची जबाबदारी कोण घेता, अशे साबार प्रश्न काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांक विचारले, मात तांणी तांकां जाप दिली ना। कैसे हो गया? कैसे हो गया सर? आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ऐसा नहीं बोल सकते, आप जिम्मेदार है। आप ऐसा नहीं बोल सकते। आप ले व्हाट इज योर डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी आप लेने का है सर। एक्शन बाद में, प्रिकॉशन क्या लिया आपने वो पहले बताओ। क्या लिया था आपको you have cameras there, no? You have cameras. You have to trace where the family was there. Then why you are taking case? Who poisoned the cameras? Who did poison the tigers? Tigers को किसने poison किया? ये कैमरा पे दिखाई नहीं दिया? कैमरे में नहीं आया है। अब क्या लोग बोलते हैं? आप भी उनमें बेदी हो। सर एक बात बोलो, अभी एक बात बोलो, आपको पता था कि माधई वाइल्ड लाइफ में टाइगर्स है, उसके बाद आपने उसको प्रोटेक्शन करने के लिए क्या किया? बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। अगर स्टेप्स लिए होते तो 4 टाइगर कैसे मर गए? हमारे स्टेप्स कहाँ गए? स्टेप्स कहाँ गए? करेगा नहीं, स्टेप्स कहाँ गए? सही है। क्या आप सर इतना कैजुअल बोलते हैं? आपके थोड़ा भी सीरियस मैं क्या करूं आप ये बताओ। क्या अरे आप तो रिजाइन हो जाओ। क्या सुसाइड कर हाँ करो, चाहिए तो करो। कुर्सी क्यों दिया है? ये ऐसी बात थोड़ी बोल रहे हैं। पीआई कौन इंचार्ज है? आप इनको क्या करेंगे? आपको कुर्सी क्यों दिया? हमने आपकी बात मैंने सुन ली है। क्या हमने आपको आत्महत्या करने के लिए कहा? आप भी बोल रहे हो कि आप क्या कर रहे हो? आप बोल रहे हैं। आपसे बहस नहीं कर हमने ऐसा है, मुझे बहस नहीं। अरे साहब, हम गोवासी है, ये धरती हमारी है। टाइगर का आपके मुंह पे कुछ नहीं दिख रहा है। आपका स्लोगन मालूम है? सेव टाइगर स्लोगन क्यों रखा है? सेव टाइगर स्लोगन क्यों रखा है? काम करना बताएंगे आपको। बैठो बैठो लिखित बताएंगे, लिखित बताएंगे। क्यों लिखित बोलेंगे? टाइगर्स कितने हैं? आपने क्या सुन लिया? नहीं, आपको जाने को नहीं आपको आपको जाने को नहीं सुन लेना है। आप पुलिस किसने हो यहाँ पे? पुलिस किसने? आप क्या बात कर रहे हैं? आपको प्रोटेक्शन दे रहा है पुलिस, आप टाइगर को प्रोटेक्शन नहीं दे सके। बेजबाबदारपणाक आपणाक जाय पळय तें उलयता। तो आमकां विचारता की तुमच्या प्रश्नाचें उत्तर आपूण दिवंक शकना, वाघ मेले जाल्यार आपूण कितें आत्महत्या करूं काय म्हणटा। शूड आय कमीट सुसायड हें तेणी आमकां विचारप म्हटल्यार कितलो मदान, कितलो बेजबाबदार आनी कितलो कार्यक्षम ते दिश्टी पडटा। आमकां दुबाव मारता की जो ऑफिसर एज ऑफिसान आसा तो सोरोप येवन येयला आसतलो, तेचो जर स्वभाव पळयलो जाल्यार आमकां तेचेर दुबाव मारता। तो सोरोप येवन येयला आनी तेचे ताकतिकेन, हे जे आमचे पुलीस हांगा आसा तेचे ताकतिकेन आल्कोमिटर हाडून तेचें टेस्टिंग करचें। ज्या पद्दतीन तो आमचे कडेन भासाभास करता तितून आमकां निश्चित खात्री जाता की तो ड्युटेर सोरोप येवन येयल्लो आसा। जाता आसतना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खंय न्हिदलेले हो प्रश्न आसा।
कित्याक जेन्ना खबर आसा म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरीन जेन्ना वागांचो थंय प्रेझेन्स आसा हें वारंवार तें स्पश्ट जाल्लें आसा, हे कॅमेरा ट्रॅपानूय तें सांपडलेलें आसा. अशें आसतना गोंयचो गव्हर्मेंट, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री आनी गोंयचें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हे मिजरेबली फेल जाल्ले आसा, जेणे करून ते वागांचें रक्षण करूं शकले ना. आतां हे जेन्ना थंय टायगर वायल्ड लायफ म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरीन खरें म्हणल्यार वास्तवीक वागांचो प्रेझेन्स आसा म्हणटा कळटकीर हें थंय पेट्रोलिंग जावपाक जाय आशिल्लें. थंय मॅक्झिमम स्टाफ थंय डेप्यूट करपाक जाय आशिल्लो. ह्यो थंय कांयच गोश्टी थंय घडल्यो ना. आनी हो फॅक्ट आज जो संतोष कुमार जो एरोगंट एक ऑफिसर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो, जेणे आमी जाप जेन्ना विचारपाक वती आमकां जी उडवा उडवीची उत्तरां दिलीं, तो ऑफिसर स्वता मान्य करता की आमचो स्टाफ थंय आमी कमी पडलो, आमी थंय स्टाफ घालूंक शकले ना, म्हणून आज कदाचित ही आमची जबाबदारी म्हणून आनी आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता आनी आमची मिस्टेक जाली म्हणून. हें आज हो स्वता स्टाफ जो एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट संतोष कुमार हेणें आज एडमीट केल्लें आसा. सँच्युरीक जो DCF आसा, खरें म्हणल्यार सरकारान ताबडतोब तेका पयलीं निलंबीत करचो, कित्याक तो तेजे टेरिटरीन हो प्रकार घडला. तेजे टेरिटरीन जेन्ना हो प्रकार घडटा तेणें एक तर आपणें जावन रिजायन जावचो, नाल्यार सरकारान तेजी पयलीं थंयच्यान तेका काडून उडोवचो, कित्याक तो थंय आज वागांक थंय प्रोटेक्ट करपाक ते फेल केल्ले आसा. आनी अशे अनेक संशय हे सरकारान आज आमकां न्यूज मेळ्ळा की दिल्लीच्यान युनियन मिनिस्ट्रीन एक टीम कॉन्स्टिट्यूट केल्या, जी टीम हेजें थरो इन्वेस्टिगेशन करतले. पूण हे इन्वेस्टिगेशनाचो शेवटी आतां करून कितें फायदो? खरें वास्तवीक जें प्रोटेक्शन पयलीं वागांक दिवपाक जाय आशिल्लें तें वागांक मेळनाशिल्ल्या कारणान हो आज हांगा प्रकार घडलेलो आसा. हेजो आज आमी काँग्रेस पक्षा वतीन निशेध करता आनी मागता की हे प्रकरणान जे ऑफिसर सगळे जे घुसपल्ले आसा, जे इनएफिशियंट ऑफिसर जेंका लागून आज ह्या 4 वागांचो मृत्यू जाल्लो आसा, हेंकां पयलीं म्हणल्यार ताबडतोब निलंबीत करचें. आनी खास करून जो DCF त्या रिजनाचो जेचे टेरिटरीन हो प्रकार घडला त्या DCFाक पयलीं निलंबीत करचो. त्या अर्थीन वागांचो ते प्रेझेन्स आसा. आनी आतां जर हें कितें म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी आसून हे वागां प्रोटेक्ट करूं शकले ना, हें जर रिजर्व जाल्लें बरें आनी हो रिजर्व जावचो ही आमची मागणी आसा. Is this a Congress demand? It is a Congress demand. Youth Congress and Congress one and the same.